स्वादे या घरात तुझं सोडून तुझी परवानगी मागता आणि दुसऱ्यावर तुझ्या माफी माग जिजस या माझ्या घराचे एकूच दास न्हय पूण सगळी दारां किती आसात ए जिजस भितर या आमच्या काय चुकलं ना झालं तुझी खबर घेऊन माफ कर आमका जीसस तुझी बोईन हे घर सोडून गेली आणि तुवें ताका आसरो दिलो अशें करून तूं चुकलो मनीस आपली चूक वळखून घेता तेन्ना ताका बोगसूंक आमचो धर्मीक कायदो समाज लूट तुझी बोईन कशें आसा तें मेवलें ताका ताच्या जिवितांत कार आनी बंगलो आनी उगीच कित्याक रावलो साबाब दिवून कितें सांगू त्याच मोदराक लागून म्हजी भयण फटवली जिवीत मरुतात असले घर तेणे आपले जिवितान आपणायले म्हणचे चड सांगूंक सोदता ताचे पयलीं संक्रामेताचो गोडकार आसतना ताणें दुसऱ्याच्या बापाच्या भुरग्याक जल्माक हाडला ती एक लॉस न्हय पूण एक महान अजाप हें सांगूंक सोदता न्हू जिजस तो सूर्य आमकां जायते जावं देना आनी जायते सकयना जे मनशां देवाच्या उतराचेर हात पुसता ताची गोड तुज्या पयलीं सारकी जाता आतां तूं आयला तो धारोटो उक्तो आसा तुज्या पासून जाता मुली ह्या दायलेल्या मनशाक एकूण योगमान करप हें आमकां सबना ती कितें सांगूंक सोदता तें दोनूय आमी आयकून घेवया कितें आयकूंक सोदता तुवें दूख भोगलाचें पुरो न्हय आनी खंय ताच्या उलोवण्याची उतरां आयकूंक जाय तुका गोरबीन उलोवंक दी तिका चुकल्या ती म्हजी भयण तुजी उणी न्हय उलोवंक दी तिका जिजस तुजी भयण एक कोणे झाडाचें फूल जावन ह्या घरान बरो वास दिवचे मदीं कामताचें फूल जावन ताणें तुमच्या मेजार असलेल्या पवित्र पुस्तकाचेर म्हजी नदर पडटाच हो तुमचो बरोबर एक देव मोगाचो अशें हांव विसरूंक सोदिना पूण त्या पवित्र पुस्तकाचेर चुकलेल्याचो बदला घेयात अशें खंयच्याय अभ्यासकुरान बरयलेलें ना पूण भोगसण्या वयर देवान शिकवण करून म्हटल्या जाल्यार तूं आमकां त्या पवित्र पुस्तकाची भाशा दिवंक आयला ना पूण म्हजी भयण लुटसूय जावन आसा तेच देवाची शेली पूण सांडलेली म्हजी भयणी मोगसान हो तुमचो गरोबो परत परत अशें हांव तुमकां सांगूंक सोदिना आमी आमच्या बरोबरांतल्यान जायतीं बरोवपाक करतात पूण तेंच आमच्या करण्यांतल्यान दाखोवंक आमकां आवड लागता जाल्यार हांव एकूच म्हणूंक सोदता असले चुकलेले वस्तूंनी ह्या संवसारांत जियेंक जागो ना तिका बोगसोळी ना तिका फुडार आसावूं ना कसले चुकलोले वस्तोऱ्यांक एक संदी दिवंकूच जाय बोगसोळी दिवंकूच जाय ना तर जिव्या मनशा आनी ताच्या कृत्या मदें कांयच वगप अशें ना दोनूय काळीज नासलेलीं जातात न्हय देखून म्हाका दिसता कसले चुकलोल्या वस्तोऱ्यांक एक संदी दिवंकूच जाय चूप बरोबर हेंच सांगपाचें ना तूं कोणी सांगता तुजे भयणीक केला तशें फाल्यां तूं करचें ना म्हणून अशें म्हणून नाका केला तुजी भयण आमच्याचें रूप घेवन आमच्या घरांत भितर सरलेली आनी ताच्यात तूं मनीस जावन साकोत लावंक आयला वय तुमचे वचे आमी आमच्या माथ्याक घेवंक तयार ना गॉडी वचने वस्तोरेक तूं तुज्या जिवितांत बरो भुरगो दिवंक तयार आसा नो वे नो वे लुटसान आपल्या जिवितांत एक व्हड पातो काजाल्ला ताका ताची चुकीची सोजा मेळूंक जाय आयकला न्हय तुवें गॉडीनाक कितें सांगता ती म्हूण तोच आमचो जबाब फायनल म्हजी भयण लुट्स कसले आपल्या पातकांचे प्राचित करूंक तयार आसा देखून ह्या वेळार तुज्या काजारी जिविताचो निमणो पड्डो तुका जाय तसो बरय कितें म्हटलें काजारी जिविताचो निमणो पड्डो हांव बरय आनी काजारी जिविताचो निमणो पड्डो हांव बरोवप ते काणयेचो
या पळवेच्या आधी हांव तुका एकूच सांगूंक सोदता हांव म्हजी भयणी ग्रुसाक घेवन तुजे लागीं कितें उलोवंक सोदता दिवशी तूं म्हाका संदी जिजस तुका जाय जाल्यार परवा 26 तारखेर हो मेळावो ह्याच म्हज्या घरांत जावं दी